आज आमी इतले जाण येयले, आज इतले एक दिसा सगळे करतले. फुडें केन्नाय गरज पडली, कोणाकूय जर उलो मारलो खंयच्याय कार्यकर्त्याक, खंयच्याय गरिबान सुद्दां किंवा शेतकारान, गरिबान म्हणना जाल्यार आमी तेंच्या उल्याक साथ दिवन आमी कितलीं जाणां जाता तितलीं जाणां तेंगेल्या शेता खातीर मदत करपाक आमी हजर रावतली. फक्त तांणी संपर्क साधपाक जाय. इंटेंशन दितल्यात की शेत पडंग उरपाक जायना. शेतकार बेकार म्हणजे शेत सोडून आपूण हांव बेकार, हांव कांय करना, म्हजे कडेन कांय ना, तो गरीब शेतकार हो गरीब उरूं जायना. की आमकां इतले सगळे शेतकार भाव दितात, तांकां लागून आमचें पोट भरता सगळ्यांचें, सगळ्या मनशाचे. कसलेंय फळ जाल्यार शेतकारूच रोयता. आमी फ्लॅटार बसून घ्या, बंगल्यार बसून घ्या, आमी प्रोडक्ट काडूंक शकना. सो जो जमनी उतरता, जो काम करता, तेजे पासून आमकां जें फळ मेळटा. सो तेंच्या आमी रिणाकूय आसता कायम, पयशांनी तरी फारीक जायना, पूण तांकां आमी सदांच आदार दितली हें उतर. देव बरें करूं. कृषी विज्ञान केंद्र जे आसा ते सेंट्रलायज आसा, सेंट्रल गव्हर्मेंटाचे, आणि वेगवेगळ्यो व्हेरायटी ज्यो तयार जाता युनिवर्सिटींक त्यो ट्रायल घेता. तर आमी आतां आमचे पारंपारीक कशें जया, ज्योती आनी आमी एड केले कर्जत. तर जयाची जे बी आतां ऑलमोस्ट खंयच मेळना, हेचे शॉर्टेज आसा. सो आमी आतां 3 वर्सां जाले रत्नागिरी 7 म्हण एक दापोली युनिवर्सिटीची डेवलप केल्ली, तेजी ट्रायल आसा. काणकोण बी घेतलेले आसा ट्रायल. आनी एकदम तांबडी करडेची, आनी आमी पयलीं पांडीव म्हणटा पळय, IR8 तांबडी करडी, तो सेम टायपाची जी जात आसा ती आतां आमी डेमॉन्स्ट्रेट काणकोणाक 3rd इयर चालू आसा. जर ते सक्सेसफूल जाले जाल्यार आमी ते दापोली युनिवर्सिटीक डिपार्टमेंटाक रिपोर्ट दितले, आनी तो दापोली युनिवर्सिटीसान जया रिप्लेसमेंट म्हणून आमी ती व्हेरायटी सेम ड्युरेशनाची लागपाक एकदम गोड, आनी जे शेतकारान ती वापरले पळय ती आमकां एकदम बरी दिसता. रत्नागिरी 6 आनी रत्नागिरी 7 म्हण 2 जाती हाडल्यो. त्याच बरोबर आमी काणकोणा एक सह्याद्री सिंदुरा म्हण एक व्हेरायटी दिली ह्या भाताची ट्रायल करपाक, आनी ताजे बरोबर सह्याद्री संपमुक्ती म्हणून आनी एक व्हेरायटी दिली आसा. त्यो दोनी व्हेरायटी आमी ट्राय करता. भाताचे वेगवेगळे पद्दतीन अभ्यास करप चालू आसा, कारण ह्यो ज्यो जया ज्योतीच्यो ज्यो जाती आसा पळय त्यो आतां ओल्ड जाल्या, ताजी नवी सीड प्रोडक्शन चालू जालें ना, तो प्रोडक्शन कमी आसा. तर त्या दृश्टिकोनांतल्यान रत्नागिरी 7 ही जात आसा एकदम बरी आसा, आनी ती हेचे फुडें आमी काणकोणांतल्यान सुरवात केली आसा. नुस्तें प्रमोट करपा खातीर शेतकी खात्याची कम्युनिटी फार्मींग जी आसा येवजण ती राबयता. आतां कम्युनिटी फार्मींग ही खास करून केल्ली आसा जे सेल्फ हेल्प ग्रुपा मार्फत जे आसा युथ्स आसा जावं बाकीचे जे हे आसा एकठांय येवन जे शेती करता ते सामुहीक शेती म्हणटा ते करपा खातीर गोंय सरकार तांकां हें दिता, आदार दिता. आतां आदार दिता आसतना तुज्यांनी तेतून भात शेतीची लागवड करूं येता. भात शेती जाली नंतर तुज्यांनी भाजयेची लागवड करूं येता. आनी तिसरें पीक जे आसा तुमच्यांनी अळसाणो जे आसा गोंयांत बऱ्यापैकी डिमांड आसा. सादारण 1 ते 1.5 म्हयन्या भितर ते तयार जाता. सो हें करतले जाल्यार ताका लागणारे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा, फेन्सिंग आसा तें तेज्यानी करूं येता, जावं ताका लागणारी पावर टिलर आसा, तरेकवार जी मशिनरी ब्रश कटर आसा ते तेज्यान घेवं येता, ताका आदार दिता. आनी बाकीचे जे आसा ताका जर प्रोसेसींग करपाक जाय, आतां तांदळाचें सुद्दां प्रोसेसींग जर करून जाल्यार ताका रेट बरी मेळटा. आनी सराचो जो हें आसा उद्देश आसा तो प्रोसेसींग करपाचो. आमकां जी आमी शेतकारांक आधारभूत किंमत दिता, सादारण ताका आतां 25 रुपया आतां जाल्ले आसा, डिक्लेअर जाल्ले आसा. सो वेले जे पयशे जे आसा ते आमी जर प्रोसेसींग केले जाल्यार ताकाय तेजो आमकां फायदो जावंक शकता. आनी बाकीचे तेजो हें उरता पळय आमचो कुडो म्हणटा तेजे पासून जर आमी गोरवांक खाद्य जर केलें जाल्यार तेंय करूं येता. आज आमी दाबेल हांगा म्हणजे आमच्या शेतांक म्हणजे एक दीस शेतांक अशा प्रकारचो कार्यक्रम जो आसा की आमी सामुहीक शेती करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान एक प्रारंभ करप असो एक संकल्प धरलो आनी आज सुरवात केली आसा. फाटल्याच वर्साक आमचे देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र भाई मोदीन सबंद देशांक म्हणजे प्रत्येक तालुक्यांक प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांक फार्मर्स प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन फॉर्म करप असो प्रकारचो एक संकल्प सोडलो. आनी ताचोच भाग म्हणून जे आसा न्ही आमी काणकोण तालुक्यांतल्या शेतकऱ्यांनी फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी म्हणजे ऑर्गनायझेशन आमी फॉर्म केल्लें आसा. आनी तातूंतल्यान एक 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 शेती समृद्ध कशें जावपाक जाय, शेतकरी कसो समृद्ध जावपाक जाय ह्या दृश्टिकोनांतल्यान की पंतप्रधानान तशेंच आमच्या भारत सरकारान आदेश सोडलो ताजोच एक भाग म्हणून जे आसा न्ही आज आमी प्रत्यक्ष हांगा शेतांक आसा. शेतीचेर हांवें खूब प्रयोग केले आनी प्रयोग करता आसतना की आमचे असिस्टंट डायरेक्टर नागेश बाब आसात, आमचे शिवराम बाब आसात, आमी आज प्रत्यक्ष आमचे कडेन जे आसा न्ही की पैंगीणचे सरपंच सविता तवडकर आसात, आमकां आमच्यो श्रीसरचे सरपंच बाय सेजल आसात, तशेंच आमचे अक्षताबाई आसात, अंजलीबाई आसात, अशा सगळ्या प्रमुख कार्यकर्त्यांक आमी एक आव्हान केलें की हाजे फुडें शेती मध्ये आमकां म्हणजे जो आमी कालसून आमी रानभाजीचो पूर्ण ऑर्गेनीक आनी मेडिसिनल व्हॅल्यू आशिल्लो अशा प्रकारचो कन्सेप्ट जो आसा न्ही आमी सबंद गोंया समोर दाखोवपाचो प्रयत्न केलो. ताजोच भाग म्हणून जे आसा न्ही की फुडल्या काळा मध्ये
ऑर्गेनीक शेती कशी एस्टाब्लीश जावपाक जाय आणि त्या दृश्टिकोनांतल्यान प्रारंभ आमीच करपाक जाय अशा प्रकारचे संकल्प घेतलो आणि आज आमी म्हणजे बरेच दीस आमी म्हणजे बरेच कार्यकर्ते हे शेत पूर्ण प्रिपेअर करपा खातीर काम करतले आणि तांकां एक आव्हान केलें मी की आमी सगळ्यांनी अशा प्रकारची ऑर्गेनीक शेती करूया आणि हातूंतल्यान जे पिकता ते आमीच वांटून घेवया आणि ऑर्गेनीक प्रोडक्ट जो आसा आमीच खावया अशा प्रकारचो एक तांकां मेसेज हांव दिलो आणि त्या सगळ्या कार्यकर्त्यांनी तो मानून घेतलो आणि आज प्रत्यक्ष आमी ताजी लाटणी करपा खातीर म्हणजे लावपा खातीर जे आसा आमी हांगा जमले आसा म्हणजे फुडल्या काळा भितर आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे आमचे जे ऑफिसर आसात काणकोणचे म्हणजे प्रत्यक्ष दोन्ही ऑफिसर म्हणजे काणकोणचे म्हणजे तांच्या मदतीन म्हणजे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या मदतीन आणि जे प्रत्यक्ष शेतकार कश्ट करपाक तांच्या मदतीन फुडल्या येणारी ज्यो शेती पडंग आसा त्या लोकांक अपील करून आसा की आमी अशा प्रकारच्यो जे सामुहीक शेती डेव्हलप करपाच्या दृश्टिकोनाचो प्रयत्न आमी काणकोणाक सुरू करपाचो थारायल्लो आसा आणि तातूंतल्यान म्हणजे काणकोण समृद्ध जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान वेगवेगळ्या विशयाचेर आमी विचार करता आणि तातूंतल्यान शेती समृद्ध जावप शेतकरी समृद्ध जावप तातूंत ऑर्गेनीक आमकां प्रोडक्ट मेळप आणि पूर्णपणे ह्या सगळ्या हातूंतल्यान ऑर्गेनीक शेती डेव्हलप करपाचो प्रयत्न आमी सुरू केल्लो आसा त्यामुळे म्हज्या सगळ्या काणकोणच्या भावांक हांव अपील करतां गोंयकडच्या भावांक अपील करतां आमी शेतीक देवया म्हणजे आमी पद हें तें सगळें आमी जेन्ना देंवतले हांव जेन्ना देंवतलो तेन्ना आमचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अधिकारी आसात ते एक्टीव जातले